हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्का, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो आमचो देव आसा, तो मोगाचो देव आसा. तो सदांच आमचो विचार करता आनी तो सदांच आमकां घेवन चलता. ते देवाक ह्या वेळार आर्गां दिवया. हर एक दिसा ताका आर्गां दिवचो आमचो कायदो जावन आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून नंदे भाशेन आमी देवाक भिनवासुया. ओरिही नमा शखाराबान तलामा कोराहंदी लामा काराबा देले केराबा दिला. ओरिही नमा शखात्र मासे केत्र लांदे अब्बा रहान तलामा शिखात्र लांदे. ओ हालेलुया. थँक्यू देवा. तुका दिनवास तुका वाखाण ह्या वेळा पासत परतून तुवें आमकां एकठांय केलाय. म्हज्या भाव भयणां पासत जी आतां जॉयंट आसात आनी फुडें पासून जी जॉयंट जातली, देवाची उतरां आयकून देवाचे वाखाणणी त्या जोणाकल्या पासून तुका दिन वाजता. तुजी जिविताची झर आमचे भितर व्हांवता आनी तुवें आमकां कुशीन काडून दवरलाय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय. तिमोथाक पावलूची पयली चीट 6 आनी 12 11 आनी 12 वेळ आमकां सांगता. तिमोथाक पावलूची पयली चीट 1 Timothy chapter 6 verse 11 and 12. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या वस्तूंक पाठ कर. न्याय, नीत, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोशणिकाय, भलेपण हाचो पाटलाव कर. भावार्थाचे झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचे जिवीत जोडून घे, तर ताचेच पासत तुका आपयला. जेन्ना साबार गवाया मुखार तुवें भावार्थाचे सारके उच्चारण केलाय. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, पावलो तिमोथाक आपले पयले चिटीन कितें बरयता की जी कोण देवाची मनशां आसात ती न्याय, नीत, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोशणिकाय, भलेपण हाचो पाटलाव करतात. आनी आमकां जण एकल्याक भावार्थाचे झूज झुजोंक देवान झुजोन सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक आमकां आपयलां. मोगाच्यानो, आयज आमकां देवान ह्या संवसारान दिलेलें काम आसा तें म्हटल्यार सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक. आनी ताचे पासत आमी सदांच भावार्थ, मोग, सोशणिकाय, भलेपण हाचो पाटलाव करूंक जाय. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें सगळे आपले बापाचे गूण ताचे भितर आमकां दिश्टी पडले. तो मनीस जावन ह्या संवसारान रावलो आनी तो खालतो जालो. न्याय नितीन तो चल्लो, भक्तीपणान तो चल्लो, भावार्थान चल्लो, मोगान चल्लो, सोशणिकायन चल्लो, भलेपणान चल्लो. आनी आयज बागेन पावल आमकां तेंच सांगता, ताचोच पाटलाव आमी करूंक जाय. कित्याक हे भावार्थाचे झूज आमकां झुजोन सासणाचें जिवीत आमकां जोडून घेवचें. आनी ताचे पासून तूंच देवान आमकां नेमला, आमकां विसला. आनी पळयात मोगाच्यान आमी एकटी ना आसा ह्या भावार्थाच्या झुजान. देवाचो आत्मो आमच्या सांगात आसा आनी तो आमच्या सांगात सदां काल आसा. आमच्या सांगात सदां आनी आमी देवाच्या नांवान विजयी आसा ह्या झुजान. विजयी आसा त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया, ताची वाखाणी करुया.
Oh, Gloria, oh, Namashiri, Krisraya, Rindramase. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता त्या वेळार आमी आशिर्वादीत जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेचें उतरूच तशें आसा आनी तेचें उतर म्हटल्यार आनी दुसरें कांय ना. तेचें उतर म्हटल्यार आमचो जेजू क्रिस्त. आमेन. कित्याक जो पयलो हांवेसर पयलीं हो आमकां क्लियर म्हणटा आरंभाक देवाचें उतर आसलें आनी देवाचें उतरूच देव जावन आसलें आनी तोच जेजू क्रिस्त जावन आसलो. आमेन. सो आतां हांव जें उलयतां आनी तुमी जें आयकतात हें देवाचें उतर म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी संपूर्ण कायेन आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवान घेता. आमेन. आनी जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या जिबेन परगट करता. आमेन. पळय आजचें देवाचें उतर कितें सांगता तें. इफिस्करांचें पत्र, इफिस्करांचें चॅप्टर 6 वर्स 18. इफिस्करांचें पत्र 6 आनी 18 आनी कितें सांगतात पळय. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. आमेन. कितें म्हणटा. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. आतां खूब म्हत्वाचें आसा आत्मो आमकां कितें शिकयता तें. प्रेज द लॉर्ड. आनी आत्मो आमकां कितें सुचयता तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्या जाणांक आयजुनूय खबर ना पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें. तांकां इतलेंच खबर आसा बापाचो पुताचो आत्मो मेळोन पवित्र आत्मा. करेक्ट, रॉंग ना. पूण तांकां तितलेंच खबर आसा. पूण आयज तेचें म्हत्व तुजें आनी म्हज्या जिवितान कितें तें कोणाकूच खबर ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो सुचयता. प्रेज द लॉर्ड. एक क्वेश्चन मार्क आसा. पवित्र आत्मा आमकां सुचोवंक जाता वा पवित्र आत्म्याक आमकां उगडास करूंक जाता. येस. आत्मो सुचयता. जस्ट एग्जांपल घे. तूं चलताय आनी तुका दिसता अरे मागणें करूं. सो हें सुचयता तें पवित्र आत्मो सुचयता. वा तूं आतां चलताय वा तूं बायकार आसा तर तुका उगडास येता. कितें येता. अरे हांव आतां बायकार आसा, हांव टंग्स क्लियर करूंक जाय. हें कोण सुचयता. हें पवित्र पुस्तक म्हणटा हें सुचयता तो आत्मो.
प्रेज द लॉर्ड. आणि हेच सांगता देवाचे उतर हेच सांगता कितें तर आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं जाणां आत्म्यांक फॉलो करतात, कितलीं जाणां आमी पवित्र आत्म्यांक फॉलो करता. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितें आसा जाणा, आमच्यो फक्त गरज्यो भागल्यो जाल्यार जाता. पवित्र आत्मा कित्याक जावो तेची कितें ओके, खंयचें तरी एक फेस आसतलें तितून पवित्र आत्म्याचें एक गीत गायलें जाल्यार पवित्र आत्मा येयलो ना. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा ऑलरेडी आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गीत गावन पवित्र आत्मा येयना ना. थोडे जाण गीत म्हणटात येवकार पवित्र आत्म्या. ना, पवित्र आत्मा तसो येयना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, पवित्र आत्मा तुजे भितर आसा. कित्याक भागीरथ पावलू 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:16 क्लियर म्हणटा, तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्त करता. हें तुका खबर ना. मागीर देवाचो आत्मा तुजे भितर जर वस्ती करता जाल्यार तर तूं कित्याक सांगताय पवित्र आत्म्याक येवकार पळय. अरे ऑलरेडी तुजे भितर आसा. पळयात, बायबल आयचो जो मेसेज दिवंक तुमकां सांगता तो यो, आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे तुमी मागणें करात. येस बाबा, आत्मो सुचयता, आत्मो तुमकां सुचयता. पूण प्रॉब्लेम कितें जाणा, आत्मो सुचयता पूण आमी तें आयकना जाणा. जायते जाणांका पळय एकटी आसतात तेन्ना एक कोण तरी मनान आसता आनी ते सांगता एकटो आसा न्हू, आतां एक सुरी हांवें न्हू प्रेयर कर. ना हे आवाज कोणाचो तरी आसा, आमी तेचेर लक्ष दिना, आमी ते उतर निग्लेक्ट करता. ना, हे आत्मो सुचयता आनी त्या वेळार तुमी मागणें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळय जायते टायमार हांव एक हें सांगता, घडये तुमकां सांगलें न्ही, एका दिसा एक देवाचो सेवक कंटिन्यू प्रेयरान आसतात. पूण एक दिसा तो आपले मागणें फिनीश केलें, 12 प्रेयर फिनीश केलें आनी 12 प्रेयर फिनीश केलें आनी तो न्हिदोंक गेलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण न्हिदलें आसतना थोड्या वखतान ताका न्हीद पडना. सो न्हिदलें आसतना ताका एक पवित्र आत्मो एक सुचयलें ताका, उठ आनी मागणें कर. म्हणटा आतां हांव न्हिदलां, आतां हांव उठना. पूण पवित्र आत्मा सांगता ना, तूं उठ आनी मागणें कर. म्हणटा आतां येस मागणें कर. सो तो उठ्ठा, ताका न्हिदूय येयत आसता पूण तो उठ्ठा आनी प्रेयर करता. आतां पवित्र आत्मा ताका सांगत आसलो आनीक 10 मिनटां कर, आनीक 5 मिनटां कर, आनीक 20 मिनटां. अशें करीत करीत पवित्र आत्मा रातच्या 3 वरांचेर देखून व्हरता ताका. म्हटल्यार 3 वरां ताका अन्य भाशेन उलोवंक लायता. प्रेज द लॉर्ड. आनी 3 वरां जाल्या उपरांत तो न्हिदता आनी दुसरे दिसा ताका खबर मेवता तेच्या फ्रेंडाचो एक्सिडंट जाला. सो तो हॉस्पिटलान वयता आनी ताका पळोवंक वयता. सो पळयता जाल्यार जायते भाशेन बरेपण आसलें तेच्या जिवितांत. फकत ताका थोडें लागलेले, सो देखून ताका हाडलेलो. ओके. सो तो त्या वेळार आपल्या फ्रेंडाक मेवता आनी फ्रेंड ताका सांगता कितें तर हांव आजचो म्हजो जिवितांत जो एक्सिडंट जालो त्या भाशेन हांव जसो थंय कश्टान सांपडलो त्या भाशेन हांव जगोचोच नासलो, हांव मरोन वयतलो आसलो. पूण म्हाका खबर ना त्या वाटेर कोण थंय पावलो काय, नातर त्या जागेचेर कोण येयना ना. कित्याक जो एक्सिडंट जाल्लो ती जागा त्या वाटेर कोणूच येयना. पूण ज्या वेळार रातचे 12 12:30 म्हाजो एक्सिडंट जालो त्या वेळा पासून म्हाका कोण तरी म्हाज्या सांगाताक आसा असो दिसतालो. आनी तो म्हाका सांगतालो भियो नाका आनी असो करून करून एका मनीस म्हाज्या लागीं येयलो. त्या मनशान म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलें, तेणी म्हाका हें केलें आनी आज हांव जीव आसा. सो तो ब्रदर म्हणटा येस म्हाका सजमलें. तो म्हणटा कितें सजमलें? सो काल राती हांव प्रेयर न्हिदलेलो तेन्ना म्हाका आत्मो सुचयता प्रेयर करूंक. तो आतां म्हाका सजमलें कित्याक सुचयता तो.
आमेन. घडी तुमचे जिवितान अशें जालां आसतलें ज्या वेळार आत्मो तुमच्या जिवितान सुचयता जाल्यार त्या वेळार तुमी प्रेयर करूंक जाय, हें गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. तुमी प्रेयर करूंक जाय, हें गरजेचें. कित्याक आत्मो तुमकां सुचयता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात इफिसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18 पळय कितें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात आनी सगळे भक्तां सांगाता, ऑल सेंट, जागृत रावन प्रार्थना करूंक फाटीं सरो नाकात. आमेन. सो सगळ्या सेंट कोण आसात? हांव आनी तूं सेंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज जी जेजू क्रिस्तां सांगाता जी आसा ती सगळीं आमी सेंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. बायबल कितें म्हणटा? सेंटां सांगातात. आमेन. हालेलुया. जागृत रावन तुम्ही सगळो वेळ मागणें करात. प्रेज द लॉर्ड. आनी प्रार्थना करूंक फाटीं सरो नाकात. आमेन. हय, भागीत पावलून मागणें करूंक खूब म्हत्व दिला. जसो जेजू दितालो तसो इम्पॉर्टंट दिला खूब. आयज थोडीं जाणां म्हणटात ना 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 इतलें कित्याक मागणें, इतलें चड मागणें नाका, इतलें चड मागणें नाका, इतलें मागणें करणे सारकें ना, इतकें मागणें करणे सारकें ना. थोडीं जाणां अशें म्हणटात इतलें कित्याक मागणें, कितलो म्हणून आमी मागणें करचें. प्रेज द लॉर्ड. ना, देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर कितें म्हणटा? थांबो नासतना मागणें करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात 18. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात. ज्या ज्या वेळार तुमकां टायम मेळटा त्या वेळार बायबल वाचात आनी कितें करात, टंग्सान उलयात, वर्शीप करात, सगळो वेळ मागणें करात. सगळे ऑल सेंट, हालेलुया, सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करून फाटीं सरूं नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हें भागीत पावलू आमकां सांगता. पयलें कितें सांगलें? आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे तुमी मागणें करात. आनी तेचे उपरांत तो सांगता कितें? भक्तां सांगाताक जागृत रावूंक तुमी मागणें करूंक फाटीं सरो नाकात. आमेन. सो भागीत पावलू सांगता आमचें प्रेयर हें आत्म्याचें जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमचें प्रेयर हें सहभागिताची जाय. आमचें प्रेयर हें संपूर्ण कायेन पवित्र आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे चलणारें जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आपल्या नव्या जिवितान भितर सरतात, म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नव्या जिवितान भितर सरतात. पूण नव्या जिवितान भितर सरल्या उपरांत आयजूय भोव चड जाणां आसात जेंकां प्रेयरचें म्हत्व खबर ना. आयजुनूय थोडीं जाणां आसात जीं आजुनूय पासून बायबल रिडींग करनात, देवाचें उतर वाचनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हेचें कारण आमी आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे चलना ना. खूब इम्पॉर्टंट आसा, व्हड इम्पॉर्टंट आसा. कितें तर आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे चलचें. आत्मो सुचयता. हालेलुया. आत्मो सुचयता. हालेलुया. पळयात आयज आमकां 2-3 म्हत्वाचे पॉयंट आसा. पयलो म्हटलें आत्मो आमकां सुचयता. आमेन. आत्मो तुका ह्या वेळार प्रेयर करूंक सुचयतलो. आत्मो फाल्यां तुका प्रेयर करूं. आत्मो तुका सुचयता प्रेयर करूंक. दुसरें म्हटल्यार थांबो नासतना प्रेयर करात. सगळ्या सेंटां सांगाता, म्हटल्यार सगळीं जीं पवित्र लोकां आसात तेंच्या सांगाता प्रार्थना करून फाटीं सरो नाकात. आमेन. सो पळयात कितलें इम्पॉर्टंट आसा तें. कित्याक प्रेयरा वरवीं आमचें जिवीत बदलता. प्रेयरा वरवीं आमचें हर एक कस बदलून वयता. प्रेयरा वरवीं ज्यो आमच्या लागीं वस्तू नात त्यो आमच्या लागीं येतात. आमेन. आनी प्रेयरा वरवीं ज्यो आमकां नाकात त्यो वस्तू आमच्या लागसून पयस वयतात. आमेन. फकत प्रेयरा वरवीं. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या उतरां पासून तुजी उतरां साश्णीक जिविताची जेका सचमाता तो आपलो जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता, तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. साश्णाच्या साश्णा. आमेन. गॉड ब्लेस.